अजून देखून हो गव्हर्मेंट अजून देखून क्लियर कट पिक्चर दिना बाबा कितें नुस्त्या हे FDA पडे आहा ती हे नुस्त्या टेस्ट करता काय ना हे नुस्तें खावपाचें काय ना अजून देखून मनोहर पर्रीकरान असेंब्लीन देखून अजून देखून सांगलें ना सेफ म्हणून सांगिलां खावपा जाता म्हणून सांगलो ना रिकॉर्ड चेक करे हुई आख्या असेंब्लीन खावपा जाता म्हणला तेणें सेफ आहा म्हणला आतां इतली जायन बसून ते गेले गव्हर्मेंट पड कितें आहा तो 21 सान 13 पावलो तरी आसतना तो आयकना तरी आसतना आमगेले गव्हर्मेंट व्हरून पासून आमगे गव्हर्मेंट जावपा आहलो तो पासून ते कडेन अजून देखून तेगेलें चिटींग बंद जायना आतां स्कीफ रिजन टेस्ट म्हणतो हो टेस्ट फॉर्मालिन एड केलें काय ना तें कलर चेंज जावपाचो ही केस घेवन आप पयलींच हायकोर्टात गेल्या नवे एक्सपोजे उपरांत केस आनीक स्ट्रॉंग ह्या रिपोर्टान तुम्ही पळयल्यार शॉक जातले हातून इतले फॅक्ट्स भायर आयिल्ले आसा आनी जे आमी पयले दिसाच्यान सांगता ते सगळे आमचे क्लेम्स खरे जाल्ले आसा की FDAच्या प्रोसिजरा प्रमाणे दोज व्हेकल्स शूड हॅव बीन सीज्ड ही सीज केल्ली गेली ना कित्याक ह्या इब्राहिमान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन FDAक सांगलें तुमी वचा म्हणून हातून फॉर्मेलिन आशिल्ले हे टेस्ट जाल्ले आनी FDAन लॅबान व्हरून हाजो एक वेगळो रिपोर्ट दिल्लो ती फटींगपणां जाली हातून ह्या रिपोर्टान ते सिद्ध जाल्ले आसा तेन्ना हायकोर्टा कडेन रिक्वेस्ट करतले मागणी करतले की एटलिस्ट एक पुलिसांक आदेश दिवचो खरें म्हणजे डेजिग्नेटेड ऑफिसरान खरें म्हणजे त्या दिसाक पुलिसांचो हेल्प घेवपाक जाय आसलो आनी पुलिसांक हाडून ते सगळे ट्रक सगळेच सील करूंक जाय आसले आनी ते डायरेक्टराचें खरें म्हणजे आयकची गरजूच नासली सबऑर्डिनेट ऑफिसराचेर प्रेशर हाडप दॅट इट सेल्फ इज व्हेरी व्हेरी क्रिमिनल ऑन द पार्ट ऑफ द हायर अप्स इवन 0.1% सुद्दां जर तांकां अशें कुशिल्लें नुस्तें जर मेळ्ळलें आसत देन द एंटायर लॉट वूड हॅव बीन कॉन्फिस्केटेड एंड जस्ट डिस्ट्रॉयड इवन आफ्रिकन देशांनी सुद्दां अशें जाता हांगा कित्याक जायना सो हियर इट लुक्स लायक व्हॅल्यू ऑफ लायफ इज कांयच ना कसो लोकांच्या लायफाक व्हॅल्यू कांय ना असो म्हणून आतां जनतेनी चिंतपाक जाय इट्स टू मच इट्स हायट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें सांगलां तशें ते आतां हे नुस्त्या बरोबर नुस्तें डिस्ट्रॉय करता करता ह्या सरकाराकूय कंप्लीट डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक जाय भायर प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी भीमा पाटील.